येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भाजपा जाहीर करतली 3 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नावां देवडी उपरांत. अस्तमत्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली प्रधानमंत्र्याची भेट. गोंयांत निरीक्षक पावतले होळये उपरांत. सरपंचाक अटक केले उपरांत तापले मयेचे आंदोलन. रस्त्या रोकोची मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीची शिटकावणी. ट्रकवाल्यांक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंयच परवानगीच दिवंक ना, सांगतात मयेकार. सरपंचाक अटक केले उपरांत तापले मयेचे आंदोलन. रस्त्या रोकोची मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीची शिटकावणी. ट्रकवाल्यांक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंयच परवानगीच दिवंक ना, सांगतात मयेकार. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. होळये उपरांत भाजपा 3 राज्याच्या मुख्यमंत्री जाहीर करतली. भाजपाच्या सुत्रांनी नांव धापून दवरपाचे अटीर म्हायती दिली. यूपी, मणिपूर आनी गोंयचो अस्तमतो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वचून गृहमंत्री आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. गोंया विशीं सांगपाचें जाल्यार केंद्रीय निरीक्षक होळये उपरांत राज्याचो दौरो करतले. 21 मार्चा मेरेन केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत येतले. त्या उपरांत विधिमंडळ पक्ष फुडाऱ्याची घोशणा करतले, अशें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. तानावडेनय आयज राज्यपालाची भेट घेतली. हे भेटेक ताणें शिश्टाचार भेट अशें म्हटलां. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भाजपा गोवा डेस्क प्रभारी सीटी रवी, संघटन सचिव सतीश धोंड हांकां बरोबर घेवन काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक वचून मेळ्ळो. केंद्र सरकार गोंय सरकाराक पुराय तेंको दितलें अशें मोदीन आपल्या ट्विटांत म्हटलां. राज्यांत अशी वावडी पातळ्ळ्या की भाजपान सत्ता स्थापनेची झूज दिलें आनी भोवतेक अदमासांच्या विरोधात गेलें, तरी दोतोर प्रमोद सावंताचो चेहरो म्हण स्वता जावन 20 जागे मेळोवपाक यश मेळयलें. मात मुख्यमंत्री पदा खातीर आनीक 2 दावेदार आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. आदलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी आदलो येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांची नांवां फुडें आसात. सुत्रां सांगतात केंद्रान MGPक सरकारांत वांटेकार जावपाक मान्यताय दिल्या. बाबुशा बदला ताची घरकान्न जेनिफर, रवी नायक, चंद्रकांत शेटये, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, निलेश काब्राल, माविन गुदिनो आनी विश्वजीत राणे हांकां मंत्रीपदाचो सोपूत दिवपाक शकतात. पक्षाचे बाबतीत कांय वाद आसात. अश्यो वावड्यो पातळ्ळ्या आसल्यो तरी प्रमोद सावंतान ह्यो वावड्यो भायर आयल्यात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी इर्शाद शेख. भारतीय तटरक्षक दलाची सक्षम ही ऑफशोरच्या माळेंतली 105 मिटरांच्या 5वी गस्ती नौका बिरेस्तारच्यान सेवा दिवपाक लागल्या. IAS अजय कुमाराचे हस्तुकी OPV म्हटल्यार गस्त घालपी बोटीचे लोकार्पण जालें. तिणें दर्यादेगेवयली सुरक्षा वेवस्था आनी बळिश्ट केल्या. ह्या वेळार डिफेन्स सचिव IAS अजय कुमार, भारतीय तटरक्षक दलाचो महासंचालक VS पठाणिया आनी केंद्रीय वरिश्ठ मानेस्तांचे हजेरेंत बोटीचें लोकार्पण जालें. ह्या 105 मिटर लांबयेच्या OPVची रचना आनी बांदणी गोवा शिपयार्डान केल्या. तातूंत प्रगत तंत्रज्ञान, नॅव्हिगेशन आनी संप्रेक्षण उपकरणां बसयल्यांत. आदी पळोवया गोंयांतल्याच न्हय तर पुराय देशांतल्या नागरिकांची मान उंचावपी सक्षमाच्या उक्तावणाचे खीण.
डिफेन्स सचिव IAS अजय कुमारान हे बोटीचे खाशेलपण सांगलें. केंद्र सरकारान 29 रेस्क्यू सेंटरांक मान्यताय दिल्ल्याचेंय सांगलें. आयकात ताका. यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की सक्षम नामक ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन की गई है. इससे हमारे कोस्ट गार्ड की क्षमता और बढ़ी है और हमारे देश की मैरीन सिक्योरिटी और सशक्त हुई है. इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये शिप इंडिजिनसली बिल्ट है, गोवा शिपयार्ड ने बनाई है. और इस शिप में जो नई चीज़ें हैं वो ये है कि हम जो फ्लोट वाला हिस्सा होता है वो नॉर्मली इंडिजिनसली बनाते हैं. यहाँ पे हमने मूव के लिए जो चलाने के लिए शिप को काम आते हैं उसमें ट्रांसमिशन गियर और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी इंडिजिनसली बनाया है. और अब ये केवल इन्हीं शिप्स के लिए नहीं, देश में सभी शिपयार्ड में अब ये इंडिजिनसली लगा करेगा. ये एक बड़ी शुरुआत है. कोस्ट गार्ड को आगे भी हमारी ब्लू इकॉनमी को बढ़ाने के लिए और उसको और ज़्यादा तेज़ी से उसमें ग्रोथ करने के लिए कोस्ट गार्ड को सुदृढ़ करने की सरकार की का प्लान है. और उसमें अभी 4 नए ALH स्क्वाड्रन सैंक्शन किए जा रहे हैं और 29 रेस्क्यू सेंटर्स भी उनको भी सैंक्शन दी गई है. सक्षमची कांय खाशेलपणां. सेन्सर्स आनी मशिनरी. FCS सयत 30 मिमी 2A 42 मेडक गन आनी 2 12.7 मिमी SRCG गन आसतल्यो. इंटिग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म मॅनेजमेंट सिस्टम, पॉवर मॅनेजमेंट सिस्टम, हाय पॉवर एक्सटर्नल फायर फायटिंग सिस्टम हेर बोटी व्हरपा खातीर डिझायन केला. एक दोट्टे इंजीन, हेलिकॉप्टर आनी 4 हाय स्पीड बोटी व्हरपाची तांक. बोर्डिंग ऑपरेशन्स, सोद आनी वाटावपाचें काम. दर्यांत पेट्रोलिंग. ICGS सक्षमाच्या कमिशनिंगाक लागून भारतीय तटरक्षक दळांत वाड. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को खारेवाड्या वयल्या कांय घरांचेर कारवाय जाली. हेर लोकांनी घरां रिकामी करपाक थोडो वेळ दिवचो अशें मागलां. राजकीय फुडाऱ्यांक बरोबर घेवन तळ्यावानी मुरगांव महानगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याची भेट घेवन मनीसपणाचे नदरेंतल्यान आनीक थोडो वेळ दिवपाची विनवणी केली. मुख्य अधिकाऱ्यांनी ताचेर अजून आपलो निर्णय सांगलो ना. वास्को खारीवाड्या कडले दर्यादेगे वयली सुमार 12 घरां मुरगांव नगरपालिकेन बुधवारा उडयलीं. बेकायदेशीर बांदकामां म्हणत पालिकेन 18 मदली 12 घरां मातये भरवण केली. मुरगांव नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांचे हजेरेंत ही मोहीम यशस्वी केली. कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडी घरां डेमोलिश केलेली आसा. जी बाकीची घरां आसा पळय तेच्या भितर एक तांकां एक खंय तरी एक घराक तेंच्यांनी सद्दां डेमोलिश करचें न्हू म्हणून जी ऑर्डर काडली बिकॉज ऑफ लँड एंड सर्वे. सो आतां आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता लँड एंड सर्वे कित्याक बाबा मातशें जी बाकीची घरां उरल्या तांकां थोडोसो टायम दिवचो म्हणून जे प्रमाणे आमी तांकां हेल्प करपाक शकता ते प्रमाणे आमी हे सगळे लोकांक एक जी घरां आसा तांकां हेल्प करपाक सोदता. सो आमी ऑन मोरल ग्रावंड्स रिक्वेस्ट केलेली आसा CO कडेन तेजे म्युनिसिपालिटीच्या एडवोकेटा कडेन. सो म्हाका खंय तरी दिसता की ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड ते खंय तरी आमचे रिक्वेस्ट कन्सिडर करतले आनी ते डिसिजन घेतले. We saw that there are certain discrepancies. Like a ghar which has been earmarked for demolition, the land and survey department has said no, sorry, this is legal. ते मोडपाक जायना. So अशे हे गरीब फिशरमॅन आसा ते आनीकूय घरां आसूंक शकता. So we have brought this point to the notice of the chief officer that give little bit time because अशे घरां मोडली and then you come to know that there were similar discrepancies आणि legal घरां मोडलेली जाल्यार it will be the loss to the poor fishermen. हांची घरां पळय आसा ती एक फिशींग विलेज आसा. त्या भायर म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतला आनी सांगलाय हे रेजोल्युशनाचेर की घरां फिशरमॅनाची आनी फिशींग विलेज आसा. पूण एज पर दीस नोटिफिकेशन ह्या घरांक कोणाक हात लावपाक शकना. आनी जो ऑर्डर्स पळयला ऑनरेबल कोर्टाचो तो एक मिस लेड कसो आसा. कित्याक
दे हॅव टू टेक अकाउंट ऑफ द फिशिंग विलेज आणि फिशिंग विलेज क्लियरली म्हणटा की जे बी गोरा फिशिंग विलेजान आसा आनी जे रेग्युलायज करूं ना जे कायद्या भायर बांदलेले आसा ते रेग्युलायज करचे म्हणून. सो आमी सीओक म्हणलें की बाबा CRC नोटिफिकेशन प्रोटेक्ट्स अस आनी तो प्रोटेक्शन आमकां दी. So CEO is kind of adamant, but we are hoping that he will understand the grievances of the people. हे जे फिशरमॅन ह्या घरांनी रावता आणि ही जी घरां हे फिशरमॅनाची पयलीं आणि हे पयलीं घरां हे गरीब लोक फिशरमॅन तितूनच रावताले आनी दर्या तगेर हेजेर वयताले. पण आयज हे भाशेन जावन गेला. लास्ट टायम ह्या फिशरमॅनाची घरां मोडून तांकां आतां रस्त्यार उडोवपा जाय. पूण ही हांव लोक कितें करपा आहा ते गव्हर्मेंटान म्हणटा तो म्युनिसिपालिटीन म्हणटा तो हेचेर कितेंय तरी करूं जाय. म्हज्या सायडींतल्यान एक तांचे खातीर एक हायकोर्ट एडवोकेट हाडलो टू नो द सिट्युएशन. म्हणजे अशें न्ही की आमी कांयच करूं ना. हांवें एक हायकोर्ट एडवोकेट हाडून तांचो एडवोकेट घेवन आमी वाट काडपाचो एक प्रयत्न केलो. म्हणजे हायकोर्टाची ऑर्डर कशी आसता, आयदर यू हॅव टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. हायकोर्टाची ऑर्डर कोणूच डिफाय करूंक शकना नॉर्मल मनीस. सो आमी एक लॉ अबायडिंग सिटीजन म्हणटकूच वी हॅव टू अबायड बाय इट. पूण खंय तरी घरां वता आसतना आमकांय वायट दिसता कोणाची घरां वता आसतना. पूण हो इश्यू म्हाका पयलो कांयच खबर नाशिल्लो बिकॉज हो 10 वर्सांचो इश्यू जाली. जी पळय आज पिडीत आसा तांकांय आमी सांगिल्लें की कोणाचें घर वता आसतना वायट दिसतात हें दिसतात. पूण आमी गव्हर्मेंटा कडेन फुडें वचून आमकां मॅक्झिमम कसो बेनिफीट जावंक शकता तें आमी करया म्हणून. आनी काल सगळी एग्री बी जाल्ली आनी एवरीथींग वॉज स्मूथ. म्हाका आज खबर ना कोणें इतलो कित्याक इश्यू केला तो. म्हणून आमी म्हजें इतलेंच सांगलें की हो हायकोर्टाची ऑर्डर आमकां इंटरफियर करप इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणून हाजे फुडें तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें सहकार्य जाय दॅट वी कॅन प्रोवायड. आज आमचो मॉर्निंग सर्वे आसा फाल्यां तो फुडें मिनिस्टरूय जातलो. सो तांकां घट धरून आमी तांकां घेवन आय वील पर्सनली गो विथ दॅम आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान मॅक्झिमम जो हेल्प जावंक तांकां जावंक शकता इन द लिमिट्स ऑफ लॉच्या भितर कितें जावंक शकता पळय तितलो आमी तांकां हेल्प करतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मयेच्या अशीर रस्त्या वयल्यान मिना खणीचो माल व्हरू नाका. मयेकारांक धोको आसा. मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन शिटकावणी दिल्या आनी तरीकय मये गांवांतल्यान खणीचे ट्रक धांवपाक लागले जाल्यार मया रस्ता रोको करतले. बरोच तेंप जालो मयतले खणमालाचे येरादारी विरोधात लोक झूज दीत आसात. मयेचे रस्ते वेगवेगळ्या कामांक लागून खणून सोडल्यात. देखून ते अशीर आनी येरादारीक धोकादायक जाल्यात. तेतून पायपलायनी फुटतात, चिखोल जाता, थळ्या वेळांक त्याचो बहुत त्रास जाता. तेतून लिलाव जाल्लो मिना खणीचो माल व्हरपी ट्रक बेकायदेशीरपणान धांवत आसात. संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन कागाळी दिल्यार सगळे कानार केंस ओडटात. काल तर मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकाराक पुलिसांनी अटक केली. सरपंच धरून 8 जाणांक सांज वेळार बेलार सोडले. आमी सगळो गांव आतां एकठांय जाल्लो आसा एका बॅनरा सकयल. त्या शिवाय आमचे शिरगांवचे भाव आसा ते सगळे एकी कडेन येयल्ले आसा. आमी कशाय पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट करूंक दिवचे ना. मया खणी आसात. त्या खणींचो लिलाव जाल्लो माल भायले ट्रकवाले येवन भरभरून व्हरतात. थळावे ट्रक कळमेत पडल्यात. देखून थळावे दुखवल्यात. गांवांतलो माल व्हरपाक गांवांतलेच ट्रक वापरचे अशी तांची सरळ मागणी. पूण तांकां कुय करत भायले ट्रकवाले माल उबारत आसात आनी आंदोलन करप्यांक पुलिशेची हवा खावची पडटा. थळाव्यांचे ट्रक वापरिनात इतलेंच तांचें दुख्ख ना. गांवांतले रस्ते पिड्ड्यार आशिल्ल्यान आनी विविध कामांक लागून फोंड खडून दवरिल्ल्यान गाडयो चलोवप धोक्याचें जावन रावलां. ह्या कामांक लागून उदका पायपलायनी फुटोवन लोक सुक्यार पडल्यात. दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी रस्तो मेकळो करून दिवचे बदला आंदोलकांक आनी ग्रामसंस्थांच्या फुडाऱ्यांकूच दटायता. काल अधिकाऱ्यांनी कायद्याची भाशा केली. पूण आयज मयेकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्डात गेल्या उपरांत कळून येयलें ट्रक धांवडावपाक तांकां परवानगीच मेळिल्ली ना. ऐकात सखाराम पेडणेकाराक. वायोलेशन जे आसा भर वस्तींसून मये जो गांव आसा हो 12,000 लोक वस्तीचो गांव. 11 वार्ड आहा हितून आनी ह्या गांवांसून जेन्ना वाहतूक तेकोन सगळीं घरां आसा. ह्या सगळ्या लोकांक दुल्लाचो त्रास जाता. जे आजार फाल्यां कितें तरी प्रॉब्लेम हेचे जावंक शकता किंवा एक्सिडंट जातले कित्याक नॅरो रोड आसात खंयसरूच गाडी डबल थंयसर सुटना. हे सगळे प्रश्न आसतना त्या शिवाय जे पायपलायनीचो रोड आहे आनी पायपलायन जी आसा हेची गांवांत पायपलायनीचें काम चालू आसा. हे सगळे आसतना कशें कितें करता कांय कळना. हे मायनींग ओर ट्रान्सपोर्ट करपाक जे फाटल्या दिसांनी जे बिल्डर आसले तेंच्यांनी आपापलो ओर येयल्लो आसा. थोड्यांनी शिरगांवच्यान हसनोडच्यान असो येयलो. थोड्यांनी जी जेटी आसा आमच्या शिकेरी जेटी आसा
जो आतां डंप उखलता थंयच्यान अवघ्या 2 किलोमिटराचेर जेटी आसा आनी तिजो मिनिमम डॅमेज जो आसा किंवा मिनिमम पॉल्युशन जें आसा तें जाता. पूण हें सगळें डावलून ते भर गांवांतल्यान कित्याक व्हरता हें आमकां कळना. कंप्लेन 2 वर्सां पयलीं पासून आमच्यो कंप्लेनीत इवन आमी गव्हर्मेंटाच्या कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली आसा. जे फार्मर्साच्यो प्रॉब्लेम्स आहा ते सगळे केल्ले आसा. ग्रामसभेन जे मयेची ग्रामसभा त्या ग्रामसभेचे ठराव आमी हेका धाडलेले आसा, डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेले आसा की तुमी तेजी कारवाई करा म्हणून. त्या शिवाय सेपरेट मेमोरेंडम आसा, जॉयंट मेमोरेंडम आसा, हे सगळे आमी वेळच्या वेळी तांकां दिल्या. म्हणून तेजी आयज मेरेन कोणीच दखल घेवंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. भारतात आज 2539 नव्या कोविड केसींची नोंद जाली. कोरोनाची लागण जाल्ल्यांचो आंकडो 4.30 कोटी जाला. आता मेरेन 5.10 लाख जाणांनी निमणो स्वास घेतलो. आयज 60 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. अशें असले तरी चीनान 10 दशलक्षा परस चड लोकांक लॉकडावनात दवरल्यात. कित्याक तर देशात 5000 परस चड प्रकरणां नोंदयल्यात. इस्रायलात कोविड-19च्या नव्या व्हेरियंटाच्या 2 प्रकरणांची नोंद जाल्या. इस्रायलाच्या भलायकी मंत्रालयान सांगले नव्या कोविड व्हेरियंटाच्या 2 प्रकरणांची नोंद जाल्या. पूण अधिकाऱ्यांनी सांगले तांकां ते विशीं भंय दिसना. कोविड-19 विशाणूच्या ओमिक्रॉन आवृत्तीचे 2 उपप्रकार जाका BA1 आनी BA2 अशें म्हणटात एकठांय हाडून हो ताण इस्रायलाच्या बेन गुरियन विमानतळाचेर दाखल जाल्ल्या 2 प्रवाशांची PCR चांचणी करतना नोंदयलो. इस्रायलाचो मुखेली सलमान जरकान हे धोके आतां उणे जाल्ल्याचें सांगलें. तो म्हणटा एका टप्प्यार पाविल्ल्यान गंभीर केसींची आमकां चिंता दिसना. इस्रायलाच्या 2.2 दशलक्ष लोकां मदल्या 40 लाखां परस चड लोकांक कोरोना व्हायरस लसीचे 3 शॉट्स मेळ्ळ्यात. मजगतीं चीनान देशांत 50 परस चड प्रकरणांची नोंद केल्ल्यान 10 दशलक्षां परस चड लोकांक लॉकडावनांत दवरल्यात. भारतांत बुधवारा 2539 नव्या दुयेंतींची नोंद जाली जाल्यार एक्टीव केशींचो आंकडो 32,811 मेरेन कमी जाला. प्रकरणां कमी आसलीं तरी सरकारान घाळ रावचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. चीन, हाँगकाँग, सिंगापूर आनी दक्षिण कोरिया सयत साबार देशांनी कोविड-19च्या वाडट्या केसींचे फाटभुंयेर भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान आक्रमक जिनोम सिक्वेन्सिंग आनी उंचेले पांवड्या वयली जतनाय घेवपाचो उलो मारला. फाटल्या 24 वरांत 2539 नवे कोरोना दुयेंती. फाटल्या 24 वरांत 60 जाणांक मरण. 5.10 लाखां वयर लोकांक आतां मेरेन कोरोना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजेचो फामाद शिगमो 18 तारखेच्यान गुलाला सावन सुरू जातलो. त्या उपरांत 23 ते 27 मार्चा मजगती शिगम्याच्यो विविध कार्यावळी जातल्यो. समिती शिस्तीन हो शिगमो मनोवपाचो यत्न करतली. मोठ्या संख्येन येवपी लोकांनी शिस्तीन ताचो आस्वाद घेवचो. शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपेन आवाहन केला. शिगमोत्सव समितीन बिरेस्तारा पत्रकार परिशद घेवन ही माहिती दिली. शुक्रारा 18 वेर गुलाल जातलो. 23 वेर 7 ऑर्केस्ट्रा जातलो. 24 वेर कॉमेडी नाटक. 25 वेर सांज सुराची ही संगीत कार्यावळ. 26 वेर सांजे 4 चित्ररथ, रोमटामेळ हांची शोभयात्रा सुरू जातली. काकुलो आयलंडा सावन ते आझाद मैदाना मेरेन ही परेड जातली. 27 वेर सांजे 7 वरांचेर लावण्यांची कार्यावळ जातली. ही घोशणा करतना पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात, मंगलदास नायक, शांताराम नायक हे पदाधिकारी हजर आसले. हे 18 तारीख फाल्यां पयली गुलालोत्सव जातलो. पणजे शिगमोत्सव समितीन आयोजन केल्ल्यान आझाद मैदान बरें प्रत्येक वर्सा प्रमाणे आनी मेयरान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव लोकांक विनंती करता की 2 वर्सां ही खूब कठीण गेली. आमकां सारकें करूंक मेळना, प्रोग्राम आयोजन करूंक मेळना, शिगमो खेळूंक मेळना, होळयेचो सण खेळूंक मेळना. म्हणून हांव लोकांक म्हणटा सेफ्टी पाळून सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणान येवन ह्या गुलालोत्सवान सामील जावचे, सहभागी जावचे. तशेंच बाकीचे काही कार्यक्रम आमी
आयोजीत केल्ले आसा प्रत्येक वर्सा पद्दती प्रमाणे. एक म्हणजे ऑर्केस्ट्रा आसता, दुसरी नाटकां आसता, थोडीशी तुमकां हांगा हें दिलां पूण 2 अंकी कोंकणी नाटक आसा 24 तारखेक, 18 तारखेक त्याच दीस सांजचो ऑर्केस्ट्रा आसा, 25 तारखेक सांज सुरांची म्हणून गायन आसा आनी 26 आमचो मेन कार्यक्रम जो आमकां प्रोसेशन जे आयलां पणजे 26 तारखेक आसा, म्हणजे जे आमचे रोमटामेळ, लोककला नृत्य आनी चित्ररथ आसतले. जवळ जवळ आमी पयलीं पळयतना ट्युरिस्ट आनी आमचे धरून 1 लाखभर लोक सुमार पणजे येतात पळोवपाक, म्हणजे पणजेचेच न्हय भायलेय बी. तशेंच म्हाका खात्री आसा की ह्याय वर्सा आमकां अपेक्षा आसा की 2 वर्सां कांय मेजर इव्हेंट न जाल्ल्याक की लोक भरपूर प्रमाणे येतले आनी चित्ररथ म्हणटा ते खरेंच तांणी इतले त्रास काडटात ते लोक करपाक आनी इतलो तांकां खर्च आसता, खर्च सोडूच इतलो घाम काडिल्लो आसता तांच्यांनी की म्हाका दिसता की लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणान येवन तांकां समर्थन दिवचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. गोंयच्या लागसार कुंड तयार जावपाचे आशिल्ल्यान गोंयांत 19 आनी 20 मार्चाक कांय वाठारांनी पावस फुडें येता, जाल्यार 17, 18 आनी 21 वेर हवामान सुकें उरतलें. फुडले 4 ते 5 दिसांक दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत खूब दाटून उरतली, तशेंच हवामानांत आर्द्रताय आसतली. राज्यांत जशी गरमेच्या ल्हारान विसव घेतला तशें चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत तापमानांत कांयच बदल जावचो ना, जाल्यार आयज कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या, जाल्यार 17 मार्चा सावन फुडल्या 5 दिसांक नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 19-20 वेर राज्यांत शिरशितलो पावस. 17, 18, 21 वेर हवामान सुकें. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत तापमान थीर. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात गिवेत जतनाय दवऱ्या, सोशल डिस्टन्स वापऱ्या, मास्क आनी सांबाळे भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.